तशेंच आनी आतां अंदूय बी ती काळजी घेवपाक जाय ते म्हाका खबर ना यू हॅव टू आस्क टू पूण सर तांकां एका म्हयन्यान सगळें खाली कर म्हणटा सी हो विषय जो आसा लक्षात घ्या मायनिंग पिट्स कम अंडर मायनिंग मिनिस्ट्री सीएमा कडेन हो विषय आसा सीएम सद्याक ना तुम्ही येतरी फाल्यां परवा मागीर सीएमा विचारल्या जाता आणि एक आशिल्ले सोमेश्वर उत्सव जो जाता कुर्डी तेजेर डोंट मिक्स विथ द इश्यूज तुम्ही जे विचारला तितले हांवें सांगिल्लें आसा मायनिंग कंपनीक सांगिल्लें आसा की अंदूच्या वर्साक तांणी मेंटेन करपाक जाय अशें म्हणून यू कॅन फर्दर कन्फर्म इट आयदर विथ द चीफ सेक्रेटरी ऑर यू कॅन हॅव अ लिटल पेशन्स अँड कन्फर्म इट टुमॉरो मॉर्निंग विथ द सीएम अशें म्हणून सांगलां म्हणून आयकलां हांवें टुडे मॉर्निंग चीफ सेक्रेटरी हॅड कॉल्ड देम their representatives and they had a meeting. त्या मिटिंगेत अशें जालें म्हणून आयकता हांव कारण ऑल ऑफ ए सडन WRD जे आसा पळय न्ही ऑल ऑफ ए सडन इतले सगळे पिट्स मॅनेज करूंक शकचे ना उदक ड्रेन आउट करपाक जातलें पूण लँडस्लायड्स वगैरे जे आसा पळय न्ही ते तितली मॅनेज करूंक जावचे ना त्या मुळे म्हाका दिसता एक कंपनीक सांगिल्लें आसा टू टेक केअर ऑफ दॅट आमची जितले पंप आसा ते बसयल्यात सगळे जावचे ना मॉनिटरिंग कंपनीक जर सांगला जर जाय जाल्यार कंपनी करतली बट एट द सेम टायम आमी पळयतले आमचें लक्ष आसतलें ताजेर WRD कितले पंप आसात 120 पावराचे म्हाका डिटेल खबर ना पण सद्याक कंपनीक सांगला न्ही कोंकणी उलयता हांव ना कंपनीन ऑलरेडी थोडे पंप काडिल्ले कित्याक आफ्टर दॅट कंपनीक सकाळी सांगला म्हणून आयकलां त्यामुळे तुम्ही एक काम करा की हॅव अ लिटल पेशन्स आनी फाल्यां सकाळी तुमी चीफ सेक्रेटरी आसपय न्ही ताजे कडेन विचारल्यार ओके Sir, today the visit is there with Vaishnav and along with you. I am going to Verna Industrial Estate. That is regarding the supply of raw water as well as water harvesting. थंय सिप्ला कंपनी आणि IFB कंपनी आसा ह्या दोनूय कंपनीन जॉयंट वेंचर करून बरें वॉटर हार्वेस्टिंग केलें म्हणून आयकता हांव म्हजें थीम अंदूच्या वर्साचें की वॉटर हार्वेस्टिंग वेरी ट्रेन्स कॅच द रेन वेरी ट्रेन्स कॅच द रेन अशा प्रकारचे स्लोगन आमच्या पंतप्रधानान दिल्ली पयलीं आणि ते आमी इम्प्लिमेंट करपाक जाय आनी त्या नजरेन म्हजें अंदूचें थीम जें आसा पळय न्ही कॅच द रेन्स तुम्ही जेन्ना ह्यो उलयता कॅच द रेन्स तेन्ना फाटीं एक एग्रीकल्चर मिनिस्टरान असोच एक हें केल्लो की दोंगरांनी डॅम घातले जाल्यार थंय उदक काडून म्हटलें तेजेर तुमचो कितें व्यू आसा जेन्ना तुमी तेच तर काम WRD करीत आयला न्ही म्हणून WRD कडेन जवळ जवळ 7 सुमार डॅम आसा हाजे मुखारी 7 वयल्यान 8-9 करपाक पळयतले प्रयत्न आसतले ऑफकोर्स मिनिस्टर म्हणटा उदक एक्सपोर्ट करपाक ते नंतरचे मागीर सद्या पयलीं आमकां गोंयकारांक उदक सारकी बरोबर दिवया आनी जेन्ना मागीर नंतर मागणी जाता डिटेल सांगता मागीर हांव सी दिस इज जस्ट बेज कन्सेप्ट म्हणटात सो बेजीक तातूंत एक 2-3 नांव आसा सोनाल म्हणून एक आसा नानोडे आसा सोमेश्वर उत्सव जाता कुर्डी तो हे पावटी जायना म्हणटा ते म्हणटा साळावलेचो उदक कमी सोडला म्हणटा ते पावस चड पडलो